मगो फकत काँग्रेस उमेदवाराकूच तेको दिना तर मुखार काँग्रेसीचे सरकार आयल्यार ताच्या फाटल्यानूय रावतले, पूण भाजपाक सोपोवया मगो केंद्रीय समितीचो निर्णय। गोंय सरकार सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करतले। खण कायद्यात सुधारणा करपाची मागणी, खण पिरेस्तांचे मागणे उपरांत सरकाराचो निर्णय। फुकट साडयांचे आशेन दिलो भांगरा मणी, साडी मेळीच ना, मात मणिया बदला हातीर पडले फातर। वास्कोतले घडणुकेन हात चलाकी आनी भोळेपण परतून आयले उक्ताडार। मुळगांवची पेटेची जात्रा जाली सुरू, 3 दीस चलतलो उत्सव। मया सावन पेट पारंपारीक रान वाटेंतल्यान व्हरतले मुळगांवां। नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365 चे कोंकणी खबरापत्र आनी हांव रवींद्र नायक। आता खबरो विस्तारान पळोवया। महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी काँग्रेसीक लोकसभा वेंचणुकेत मजत करतलीच, ते भायर वेंचणुके उपरांत काँग्रेस प्रणीत सरकार येत जाल्यार तेकोय दिवपाची तयारी मोगोपान चलयल्या। तेच बरोबर मांद्रे अपक्ष उमेदवार जीत आरोलकराकूय मोगोपचो तेको आसतलो हें स्पश्ट आसा। म्हापशेचे पोटवेंचणुकेत काँग्रेसीच्या उमेदवाराक तेको दिवपा बरोबरच लोकसभा वेंचणुकेत काँग्रेसीच्या दोनय उमेदवारांक तेको दिवपाचे मोगोपाचे मध्यवर्ती समितीचे बिरेस्तारचे बसकेत थारले। मांद्रेचो निर्णय मोगोपा आनीक 4 दिसांनी घेतलो। शत्रू पक्षापासून सदीच लढतात, पण मित्र पक्षापासून पाठीचो खंजीर करतलो, तेका लागून मोठी नाराजी आमच्या कार्यकर्त्यां मदीं, हितचिंतकां मदीं आनी ल्हान चोर नेत्यां मदीं पसरलेली आसा। जरी काँग्रेस पक्ष आमचो आदी पासून रायवल विरोधक आसलो तरी ह्या लोकसभे पुरतो आमी दोनूय कडेन आमचो पक्ष काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवाराक पाठिंबो दिता अशें आमी ऑलरेडी नमूद केला आनी तो ठराव आमी घेतला। आनी पोटनिवडणुको ज्यो आहा ते शिरोडा तर आमी लढयतात। म्हापसा आमी ऑलरेडी आमच्या गट समितीन ठरयला आनी आमी ताका परमिशन दिला। तेंच्यांनी दुसर सुधीर कानोळकर एका सपोर्ट दिला। मांद्रेचे आमी आनीक 3-4 दिसांनी ठरोवपाचें आसा। मांद्रे आमचे कार्यकर्ते आहा अजुनूय जीत आलोकरांना आसतात। तेर आमकां सारको तेंकांय दुखोवपाचें ना, कार्यकर्त्यांक ती हें करून ते समजून मागीर करपाक जाय। बाबू आजगावकार आणि दीपक पावसकार भाजपात गेल्या उपरांत मोगोपात फकत सुदीन ढवळीकर उरला, जाका सरकारांतल्यान काढला। मोगोपान जरी हे वेंचणुकेत काँग्रेसीक तेको दिवपाचे थारायले असले तरी पक्षान प्रमोद सावंत सरकाराचो तेको अजून काडूंक ना। वेल्यान कांय मुद्द्यावेल्यान तांणी भाजप सरकाराक दिल्लो तेको चालूच दवरपाचे थारायला। सरकारचो आतां जाला कशें, 3 आमच्या आमदारांनी पाठिंबो दिल्लो तेन्ना, ताजे 2 गेले। तिसरे आतां आमी अशें आमच्या मता पण ठरयला की आमचो जो आमदार आसा तेणे इश्यू बेज पाठिंबो दिवं शकता तो। आनी जेन्ना लोकसभेक आमी काँग्रेसीक सपोर्ट दिलो तेन्ना तेंच्यांनी समजपाचें। भाजपा बरोबर गेल्यार पक्षाक आनीक भविष्य ना हे मोगोपाच्या फुडाऱ्यांक कळून चुकला। गोंयभर मोगोपाचे लाखावयर म्हळ्यार 13% मतदार आसात आनी फाटीफुडें काँग्रेसीक तेको दिवपाक तांची हरकत ना, मोगोपा म्हणटा। विधानसभेक जवळ जवळ आमी 70,000 मतां सावथ गोवान घेतली। 70,000 मतां घेतली। नॉर्थ गोवान जवळ जवळ 43 हेजो परिणाम पळोवपाक जावं आनी तुमकां दिसतलो। आनी तांकां तेंचे प्रायसीस मेळटले बीजेपी। 13% वोट्स आसा आमकां गोंयभरांत। आमकां बीजेपी बरोबर वचून आमची वाट जावपा ना, नक्की जावं। काँग्रेसान वचत जाल्यार आमी गेल्या पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी। 1957च्या बदला 1987च्यान गोंयची खणलिजा गृहीत धरची अशें प्रतिज्ञापत्र गोंय सरकार सर्वोच्च न्यायालयात सादर करतले। दिल्ली जंतर मंतर मैदानात धरण्याक बशिल्ल्या खण पिडितांनी सांगलां। 20 वर्सां पयलींची खण कन्सेशन केस 15 एप्रिलाक सर्वोच्च न्यायालया मुखार सुनावणेक येतली। 3 दिसांचे हे धरणे आंदोलन बिरेस्तारा सोंपले। गोंय सरकारा वतीन मुख्य सचिव दिल्ली गेला। सावर्डेचो सरपंच संदीप पावसकरान सांगले गोंय सरकारान न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करपाचे थारायला आणि ताकाच लागून मुख्य सचिव दिल्ली आयला। आमच्या स्टेट गव्हर्नमेंटान म्हणजे आमचे जे आता नवे सीएम जाल्या प्रमोद सावंत हांच्यांनी ऑलरेडी प्रॉमिस केल्लें आसा आपूण सुप्रीम कोर्टाक एफिडेविट फायल करतलो म्हणून, आनी जेणे करून आज आमचे गोंयचे सीएस दिल्लीक आयिल्ले आसा आमचे वाटेन म्हटल्यार
स्टेटाच्या वाटेन मायनिंग डिपेंडंटाक हेल्प म्हणून एफिडेवीट कोर्टान ते फायल करतले. पुर्तुगीज सरकारान गोंयच्या मिनेरांक दिल्ल्या कन्सेशनांचे भारत सरकारान कायदो करून 50 वर्सांच्या लिजात रुपांतरण केल्ले. ह्या लिजांचे रुपांतरण करपी एबोल्युशन अँड डिक्लेरेशन ऑफ मायनिंग लिजेस कायद्याक खण कंपनीन आव्हान दिल्ले. ही आव्हान याचिका न्यायालया मुखार सुनावणी घेतली. 1957च्या MMDR कायद्या प्रमाण ही लिजा 2011 वर्सा सोंपल्यात. पूण आता गोंय सरकार न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही लिजा 1987च्यान चालीक लावपाची विनवणी करतले. देखून ही 50 वर्सांची लिजा 2037त सोंपतली. देखून पावणी प्रक्रिया भायर पडटली आनी पोरण्या खण कंपन्यांची लिजा कायम उरतली. बांबोळे जाल्ले भाजपाचे सभेत खण प्रस्नाचेर ठोस आश्वासन दिवंक नाशिल्ल्यान काँग्रेसीचो म्हणयानो सिद्धार्थ बुयावान प्रधानमंत्र्याक जबाबदार धरला. तो म्हणटा प्रधानमंत्र्यान आदलेच आश्वासन परतून दिला. पूण काल मोदी गोंयांत येवन कितें उलयलो, परते तेच उलयलो, परती तीच फोटिंगपणां आपूण आयले पर तुमकां जाय तशें करून दितले म्हणून. तुमी कोणे फेसबूक तुमी दिल्ले आशिल्ले, कोणे फेसबूक लायव्ह पळयल्यार तुमकां कळटलें. हांव काल तें पळयतालो आनी परते तेच उलयला. आनी ताणें सांगलें की आमची मिटींग मायनिंग वाल्या बरोबर बरी जाली, आमच्या खासदारांनी आपल्या टायम घेवन मिटींग केली, आमी खूब वेळ उलयला. तुमी मुद्दम आयकात, ती पसून फोटिंगपणां उलयला आनी परते काल ताणें तेच प्रॉमिस केला. आज सावड्डेचे सरपंच आमचे दीपक पावसकर जे तांकां मंत्री आतां भावाने अशें आश्वासन दिलें की आमचो CS आयला, गोंयचो CS आयला आनी तो 5 तारखेक एफिडेविट फायल करतलो. ही मायनवाल्या खातीर बरी गोश्ट आसा. आतां 5 तारखेक एफिडेविट फायल करता जाल्यार सगळ्यांचें लक्ष आसा गोंया भितर बेगीन मायनिंग सुरू जावचें. ही सगळे मायनिंग डिपार्टमेंटाची मागणी आसा. गोवा 65 खातीर प्रहर सावर्डेकर जंतर मंतर दिल्लीच्या. अजूनही हात चलाकी करपी फटिंगूय आसा आनी ताका बळी पडपी भोळे लोकूय आसा. वास्को ताचो अणभव आयलो. फुकट साडयो दिता पूण कांय वेळ तुमची मंगळसुत्रां कागदान गुटलोवन दवरात अशें एक भामटो 2 बायलांक सांगून गेलो. बरोच वेळ ताची वाट पळोवन तांणी पुडयो सोडल्यो जाल्यार तातूंत मणिया बदला आशिल्ले फातर. कोण तरी अनवळखी मनीस येता आनी सरपळी वा मदयेक भांगराची चकाकी दिता अशें सांगून खऱ्यो भांगराच्यो वस्ती घेवन फुज्जा करतात. कोण तरी 10 रुपयाचे 100 रुपया करून दिता अशें सांगून लोकांची दिसा उजवाडा फटवणूक करता. अश्यो जायत्यो घडणुको दिसाळ्यांतल्यान वाचतात, TV चॅनलांचेर पळयतात. पूण तरीकय आमी शाणे जायनात. ताची देख म्हणल्यार वास्कोची ही घडणूक. पळयात वास्कोची ही बायलां गोड उतरांक कशी फटवली ती. बसली तेणी आपोवन येले आमकां आनी आमी थंय दोगां वचून बसली म्हणल्यार हांव म्हणल्यार शेपाकार येवन जावो चाई काडूच्या तुमकां म्हणल्यार एक साडी दिता आपूण. आईन म्हणल्यार आपल्या साडी दिसा गरिबां असो म्हणूं लागलो आनी आमी साडी काडून बसली न्ही बसली आनी राम म्हणल्यार गयाची म्हणल्यार तुमी सरपय बी काडा म्हणल्यार आनी ताका मणी काडून म्हाका म्हणल्यार सरपय काड आनी गाठी मार. गाठी म्हणल्यार म्हाका 200 रुपया दिले आनी घातली हांव पळोवन घातली. सरपय पळोवन घातली आनी अशें करून गाठी सरपय बांदली हांवें. गाठी मार म्हणून लागलो आनी बांदली ती गाठी. हें म्हणून लागलें तो आपूण येता म्हणून लागलो ताका घेवन तायेकारा घेवन येता म्हणून लागलो ताई काडून हेची शापाची. आवो अर्देवर जालें ना तो नाच हांवें या म्हणल्यार कितें तो ना मुगो अर्देवर जालें ना मुगो आमी या म्हणल्यार ताका जाय जाल्यार येवन म्हणल्यार सोदूं म्हणून लागलो असो म्हणून लागलो. अशें म्हणल्यार हें आवो हें म्हणल्यार आपूण गया घालता म्हणून काडून गोंयांत सोडूं वचूं फातर आहा. हांवें म्हणलें म्हाजी राव गो म्हाजी सोडटा म्हणलें गाठ म्हाजी गाठ सोडली आवो तितूंकय फातर आहा. तशेंच आयज एक सकाळीं वास्कोन प्रकरण घडलां अशें की जी वास्कोन जी बायलां जी ते सालगांवकाराच्या ऑपोजीट कणगां विकपाक बसतालीं तेंचे खंय कोण तरी 2 जाण येयले आनी तुमकां साडयो दिता म्हूण सांगले आनी तेंचे सरपळ्यो आनी मंगळसुत्रां चोरून येयली. हे आतां दिसा वेगळे हे जे अशें जादू करपाक लागला. लोकांनी मातशी काळजी घेवपाक जाय आनी शिटूत रावपाक जाय. पुलिसांनी मातशी स्ट्रीक्ट एक्शन घेवन हेंचेर मातशी स्ट्रीक्ट कारवाई करून हे बेगींतल्या बेगीन हे काबार करपाक जाय. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. सर्वोच्च न्यायालयाचो आवाज दामून दवरपाचो भाजपाचो यत्न फसलो, काँग्रेसीन म्हटलां. राफेल विमानाच्या कागदपत्रांचेर केंद्र सरकारान याचिका दाखल केल्ली ती सर्वोच्च न्यायालयान भायर मारल्या. ह्या निर्णया वयल्यान समस्त देशवासियांक सत्य समजलें अशेंय काँग्रेसीन म्हळां.
राफेल विमानांच्या खरेदी व्यवहाराची पुनर्तपासणी करतना उजवाडा आयिल्ल्या पेपरांचेर लक्ष दिवचें न्ही अशी याचिका केंद्र सरकारान सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्ली, पूण न्यायालयान ही याचिका भायर आयली. राफेल विमान खरेदी प्रक्रिया गुप्त आसा अशें म्हणून भाजपा सरकार ही केस भायर मारपाक सोदताले अशें काँग्रेसीचो म्हणयारो त्राजन डिमेलो म्हणटा. A government that talks to have a free corruption government is blocking to investigate corruption, and that too by the highest judiciary of this country. It's not done by CBI or some investigation agencies. They can control that. They were trying in their own ways to control this. As a decision that saves democracy and opens up a free and fair investigation. This is one more great decision. वो जजमेंट सांगता कितें की वो सरकार प्रेसाचेर बंदी घालूंक सोदताले, ती बंदी करूंक येवची ना. They have explicitly said it in the judgment. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. भाजपा आणि काँग्रेसी मदीं मिक्सिंग फिक्सिंग चल्लां. आम आदमी पार्टीचो हो आरोप. जेन्ना जेन्ना भाजपा प्रणीत सरकार कोसळपाच्या मार्गार आसता त्या त्या वेळार काँग्रेस ताचे मजतीक धांवन येता अशें आम आदमी पार्टीन दावो केला. आप ही भाजपाची बी टीम असो आरोप काँग्रेस करता, जाल्यार भाजपावाले म्हणटात आप ही काँग्रेसीची बी टीम. ह्या विशयाचेर चर्चा करपा खातीर आमी केन्नाय तयार आसात अशें आम आदमी पार्टीचो गोंयचो निमंत्रक आनी दक्षिण गोंयचो उमेदवार एल्वीस गोम्स म्हणटा. आमी एक डिबेट करपाक रेडी आसा. कोण आमकां पळय बी टीम म्हणटा, आमी हे इश्यूचेर आमची प्रतिक्रिया दिल्ली आसा. काँग्रेस आमकां बीजेपीची बी टीम म्हणटा, बीजेपी आमकां काँग्रेसीची बी टीम म्हणटा, आनी ते दोगूय गट आसा. खरें म्हणजे ते दोगूय इश्ट बीजेपी आनी काँग्रेस. ताणें पयलें एक मिटींग घेवन ठरोवपाचें की कोणाची बी टीम, आनी मागीर आमचे कडेन एक डिबेटीक आयल्यार जाता. पूण हांव लोकांक कितें सांगूंक सोदतां, एक इव्हेंट जर सक्सेसीव इव्हेंट्स गेल्या 20-25 वर्सांचे जर पळयशात जाल्यार क्लियरली कोण बी टीम तें कळटलें. तर हें म्हाका अजाप दिसता की आमकां बी टीम म्हणटा. आमी हितून नासलेच. तुमी आज पर्यंत बीजेपीचो सरकार टिकोवपाक जी पावलां मारल्या आनी तुमी मारीत आसा. जेन्ना सरकार डेंजरान येता, पडपाचे हेजेर येता, स्थितीचेर येता, तेन्ना तुमी दुसरो आमदार रेडी दवरलेलो आसता धाडपाक. तर तुमचे मदीं फिक्सिंग आसा. तुमी एकमेकाक सांबाळून सरकार चलयता. तुमकां तिसरो मनीस कॉमन मॅन भितर आयल्लो नाका, कित्याक तुमचें हें सगळें फुट्टलें आनी उड्डें जातलें म्हणून. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे मानसीक खच्चीकरण चल्लां आनी तरीकय ते आपली ड्युटी करतात हाचे विशीं आपच्या निमंत्रकान अजाप उक्तायला. आय कॅन आयडेंटिफाय वीथ देम बेटर देन एनीबडी एल्स. तांचे जे इश्यूज आसा. टुडे गोवा इज गोईंग थ्रू क्रायसीस. कित्याक हांगा गव्हर्नन्स इज एबसेंट, मिसींग. कांय म्हणटा तेन्ना कांयच ना. लास्ट 1 वर्स काडलें CM बरो ना म्हणून, आनी आतां जो टायम काडटा ते फक्त उडयो मारपाक. गव्हर्मेंट सर्वंट संतापलेलो आसा सामको. आनी इवन प्रोफेशनल गव्हर्मेंट सर्वंट्स, डॉक्टर्स वर्किंग इन द हेल्थ सिस्टम, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिसियो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, हेल्थ सेंटर्स, तांचेर इतलो दबाव आसा. आय एम सरप्रायज दॅट दे आर स्टील वर्किंग. ह्या महिन्याचे 13 तारखेक मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जाहीर सभा घेवपाचो आसा. सगळ्या गोंयकारांक एक आमंत्रण दिता आमी. आमचो राष्ट्रीय लिडर आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली तो गोंया येता 13 तारखेर अब्रिलाचे सॅटर्डे सांजचे 4 लोहिया मैदानाचेर. ते कित्याक म्हणून येता? बरेचशे इश्यूज जे गाजता राष्ट्राच्या मुखार, कितें कितें इश्यूज आसा ते सगळे ताचेर भासाभास करपाक गोंयकारां कडेन ते येता. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. पालिका वाठारांत चलपी बेकायदेशीर गजालींचेर कारवाय करपाचो निर्णय मडगांव पालिकेन घेतला. भाड्यान दुचाकी दिवपी गाडयो दवरपाक भौशीक जागेचो उपयोग करता, तशेंच कांय कडेन जुगारी चलता हे विशीं पुलीस आनी येरादारी खात्या कडेन कागाळ करपाचें पालिकेन थारायलां. पालिका इमारतीच्या वाठारात जातेल्या बेकायदेशीर गजालींची नोंद घेतल्या. संबंधित यंत्रणांक तांच्या विरोधात पावलां उबारपाची मागणी करतले अशें मडगांव पालिकेचो मुख्याधिकारी सिद्धिविनायक नायकान गोवा 365 कडेन उलयतना सांगलें. इफ देर इज सम immoral activity, illegal activities is going on, and wherein the police has to interfere. There are certain laws wherein municipality cannot act. But all said and done,
we will write to police today itself about activities, so-called activities which has been brought to the notice of municipality. End of the day, it is the police who has to act on such type of activities. There has been also reports which has been brought to my notice about some activities of giving on rent. Okay, the bikes, which is all around this municipality. And it is also been confirmed by me. So sometimes they even ask me whether you want a bike, not knowing that I am a chief officer here. Okay, so that is it. We'll also write about this to the RTO and to the police department to take action. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. फुडली खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयकार नाट्यमोगी दर गांवांत वर्साक 2-3 तरी नाटकां जाता. चिमला श्रीकृष्णाच्या देवस्थानात ह्या दिसांनी शेगीत 3 राती 3 नाटकां जालीं. निमतान पालखी मिरवणूक आनी कांय धर्मीक कार्यावळी जाल्यो. चिमलाच्या श्रीकृष्ण मंदिराच्या सभाघरात शेनवारा जाल्लें सुरेश जयरामाचें षडयंत्र, आयतारा जाल्लें मदन राजवाडकाराचें कशासाठी प्रेमासाठी आनी सोमारा सादर जाल्लें विष्णू वाघान पुनर्लेखन केल्लें करीन ती पूर्व ह्या नाटकांनी चिंबलकारांची मनरिजवण केली. चिंचेकर नाट्य समाजान ह्या 3 नाटकांची निर्मिती केल्ली. पळयात तातूंतली कांय दृश्यां. त्याची मला पूर्ण कल्पना होती. इन्स्पेक्टर माझं मरण माझ्या डोळ्यासमोर नाचत होतं. त्या क्षणी मी एक वेगळाच भयानक निर्णय घेतला. म्हटलं विकासने माझा खून करण्याऐवजी कुठल्या गुन्हेगाराला शाळेला वाचवून दाखवला ते मला का विचारता. माझा माझा पिल्ला नाही. डोळे बेमान झाले की मेंदूनं मसालवाट पकडली. सारसाच्या शिरेवर मुसलमानांनी चढवलं आणि अचानक खाली उतरवलं. ते काय स्वप्नात नाही. अरे कोण? अरे हा माझा मित्र. हा तू याला ओळखत नाही. मी आता या क्षणी आता इथंच पाहतोय. मी जमीनदाराविरुद्ध तरी आदिवासी भ्रष्टाचारी नेत्याविरुद्ध माझा झगडा आहे. तोच देवावर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध माझा झगडा आहे. चिमलाच्यान आमचो खबराकार जवाहर बर्वे. जिणेचें आकलन जावप आनी तातूंतली गुंतागुंत भाशेच्या माध्यमांतल्यान मांडप आज कठीण जालां. गंभीरतायेन प्रामाणीकपणान विचार मांडपी कलाकार साहित्यिकांची जमात आज संकटात आसा. फामाद साहित्यीक डॉक्टर अरुणा ढेरेन म्हटलां. मडगांवच्या गोमंत विद्या निकेतनच्या वर्सुकी सुवाळ्यात ती उलयताली. सुवाळ्याक साहित्यीक डॉक्टर अरुणा ढेरे बरोबर संस्थेचो अध्यक्ष जनार्दन वेर्लेकार, उपाध्यक्ष सुहास नायक आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. शेवटी कुठल्याही सर्जनशील लेखकाचं आपल्या काळाचं जे भान असतं ते केवळ बौद्धिक नसतं. ते संवेदनात्मक असतं, भावात्मक असतं. आणि ते भान आजच्या मराठी साहित्यामध्ये पुरेसं व्यक्त होत आहे असं आपल्याला वाटत नाही. जीवनाचं आकलन होणं, त्यातली गुंतागुंत कळणं आणि ते त्या भाषेच्या सामर्थ्याने व्यक्त करता येणं हे खूप अवघड झालेलं आहे. आणि त्यामुळे प्रामाणिकपणे आणि गंभीरपणे लिहिणारी सगळीच जमात, सृजनशील अशी सगळीच गांभीर्यानं माध्यमाकडे पाहणारी जमात, खरं म्हणजे साहित्याच्या बाबतीत मी म्हणते पण इतर कलांच्याही बाबतीत ते खरं आहे की अशा कलावंतांची सगळीच जमात आज संकटात आहे असं मला वाटतं. आणि डॉक्टर अरुणा ढेरेचे हस्तुकी सुमन तुलसियानीक केशव अनंत नायक स्मृती समाज सेवक पुरस्कार, कल्पना दिवकाराक पिरूबाय दलाल स्मृती स्वयंसिद्धा पुरस्कार, फोणेच्या गोवा विद्या प्रसारक मंडळाक काशीनाथ दामोदर नायक स्मृती सामाजिक कृतज्ञताय पुरस्कार, जाल्यार अनुराधा पाटीलाक दामोदर अच्युत कारे गोमंत देवी पुरस्कार भेटयलो. काट्या गुणेंनी भरिल्ले जिणेत भोव परिश्रमांनी फुलांचे मळे फुलोवपी कल्पना दिवकारान विद्या निकेतना विशीं कृतज्ञताय उक्तायली. 23 वर्सां फाटीं 11 फेब्रुवारी 1995 एक कर्मचारी आदारान घेवन हांवें वेवसाय सुरू केलो.
आज हांव 20 वयर कर्मचारी घेवन वावुरता. गांवांतल्या फ्लोरिस्टांक होलसेल धरून हॉटेलां इव्हेंट मॅनेजमेंट सारकी कंपनीक धरून हांव ऑनलायन सप्लाय फ्लावर सप्लाय करता. म्हज्या वावराची दखल घेवन गोमंत विद्यानिकेतना सारकी प्रतिश्ठीत संस्था म्हजो सन्मान करली हें केन्ना हांवें स्वप्न सुद्दां. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. मुळगांव दिवचलची फामाद पेटेची जात्रा मुळगांवकारांनी व्हडा उमेदीन मनयली. चैत्रातले पयली पंद्रशीत 5व्या दिसा ही जात्रा भरता. शेकड्यांनी लोक जात्रेत वांटेकार जाता. लाकडाचे पेटयेत ब्रह्मा, विष्णू, महेश आणि गाय अशा 4 देवांची म्हावणी दवरून ही केळबाय देवीची पेट मुळगांव, व्हाळशी, बोडण्या सावन मया व्हरून दवरतात. 3 दीस ही पेट मया दवरतले. मयेच्या महामाय देवीची माल्याची जात्रा जाल्या उपरांत ही पेट परत मुळगांव घेवन येतात. ती बी पारंपारीक मार्गान रानांतल्यान. पळयात कांय खिणचित्रां. मुळगांवच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. मतदानाचो दीस सामको तेकून पावला. गोंयच्या राजकीय मळार नेट आयला. लोकसभा आणि विधानसभेचे सगळेच उमेदवार दीस रात प्रचारात गुल्ल आसात. मारिया एक नदर वेंचणूक प्रचाराचेर. पळयात तुजें मत कोणाक. 23 तारखेक मतदान आसा. व्हडा संख्येन मतदारांनी भायर सरचे आणि मतदान करचे असो उलो दक्षिण गोंयचो निर्वाचन अधिकारी अजित रॉयान मारला. मतदारांक प्रोत्साहित करपाक ताणें एक अल्बमय उजवाडाक हाडला. India is one of the most shining example of democracy in the post-Second World War world. I would appeal to all the voters of South Goa to come and vote on 23rd of April when election process will take place. बोरी पंचायतीचो पंच तुकाराम बोरकारान भाजपात उडी मारल्या. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे हजेरीत बुधवारा ताणें भाजपाचे सदस्यपद स्वीकारले. आता तो शिरोडेचो भाजपा उमेदवार सुभाष शिरोडकाराचो प्रचार करतलो. मडगांवच्यान खबराकार संदीप तुयेकार आणि फोंडेच्यान कृष्णा नायक. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवंक मेळटल्यो. ते भायर ताज्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट पळयत रावा. देव बरें करूं.